ह्या दिसांनी पेपरार वाचला आसतले न्यूज आसा हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्या रिगार्डिंग स्टॉप वर्क. ही व्हडली षडयंत्र, ह्यूज कॉन्स्पिरसी. कसली कॉन्स्पिरसी? फकत गोंयची जमीन विकपाची. आतां गोंयची जमनी विकल्यो तांकां मागीर बांदपाक जाय, बांदपाक मेळना कित्याक हायट रिस्ट्रिक्शन आसा. सो हें पळय आयज आमकां जें कळून आयलां आनी सारकें सांगचें म्हळ्यार सम वेल विशर ऑफ BJP ताणें आमकां इन्फॉर्मेशन दिलां. हें आमकां खोशी दिसली तुमी हें घेतलां म्हूण की एक व्हडली जमीन आसा. तुमी याद करा लोकसभाच्या प्रचारा टायमार प्रधानमंत्री आयिल्लो बिट्स पिलांनी फुडल्यान. थंय जमीन आसा बरी सुमार 2 लाख स्क्वेअर मिटरांची. ती एका व्हडल्या रियल एस्टेटाक विकल्या. आतां ताका बांदपाक जाय, ताका बांदपाक मेळना. हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स इट इज. ताका मेळना. सो कित्याक लागून हायट रिस्ट्रिक्शन. सो हायट रिस्ट्रिक्शन एअरपोर्टाक लागून. एअरपोर्टूच बंद उडोवया. हातून कोण आसा जे आमकां नांवां दिल्यान? एक कोण P. सावंत म्हण, एक M. गुदिनो आनी एक S. सातर्डेकर म्हण. आमकां इतलें इन्फॉर्मेशन आयलां, हांव नको कोण हो S. सातर्डेकर, की फुडलो कॅन्डिडेट जावंक शकता म्हूण मोरमुगांवचो. आमकां खबर ना. आय डोंट थिंक सो आय हॅव एवर नोन हू ही इज. सो ही इज द पर्सन हू इज डिलींग बिटवीन P. सावंत, M. गुदिनो आनी हो कोण रियल एस्टेट कंपनी आसा पळय ती. एट वॉट कॉस्ट? आमची जमीन विकपाक पयशांक लागून आयज एअरपोर्ट बंद जावपाचो आसा. दीस इज द एंटायर थिंग. फक्त गोंयच्यो जमनी विकपाक इतल्याचेर पावले ते. सो हांव गोंयच्या लोकां कडेन मागतां आमी एकवटान ही पळय कॉन्स्पिरसी आसा ती डिफीट करपाक. एंड आय ऑल्सो रिक्वेस्ट द मिडिया, प्लीज हायलायट एंड क्वेश्चन दीस पीपल. हो कोण P. सावंत आसा, गुदिनो आसा आनी तो सातर्डेकर चड. ही इज द फेलो हू इज एक्टिंग लायक कितें म्हणटा तो ब्रोकर टायप विथ द प्रॉमीस दॅट ही वील बी अ कॅन्डिडेट. सो वी वील नॉट कीप क्वायट. वी वील कंटिन्युअसली एक्सपोज. कित्याक आयज हें इन्फॉर्मेशन आयलां BJP सोसी कडच्यान म्हणचें इवन BJPचे भितर तांकां बरें लागना हें कितें चल्लां पळय. दॅट इज डिस्पायट द हायकोर्ट गिवींग ऑर्डर स्टॉप वर्क. आतां एक आम सादारण गोंयकार जमीन घेतली, थंय तर घर बांदपाक जाय, ताणें NOC घेवची पडटा. कित्याक NOC घेवची पडटा नेवीची? कित्याक ती प्लेनां लँड जाता. कित्याक प्लेन लँड जाताना इट शूड नॉट क्रॅश इन टू द हावज. सो ते मागीर कॅल्क्युलेट करता, ओके ही सेफ आसा, घर हांगा बांदूंक जाता. आतां एक गव्हर्मेंट एजन्सी, सेंट्रल एजन्सी, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज अ सेंट्रल एजन्सी, ते बांदतात. तुमी तर याद करशात जाल्यार 2 फावट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवे श्री नितीन गडकरी ताणें 2 फावट फाउंडेशन स्टोन घालपाचो तो घालनासतना गेलो बिकॉज ही वॉज सस्पेक्टींग समथींग. ही वॉज नॉट कन्विन्स्ड हे कितें करूंक सोदता पळय तें. ताणें सँक्शन केलें. ताका खंय ना खंय डावट लागलो की बाबा हांगा गडबड आसा. ते कितें तरी आपणाचें नांव यूज करून पब्लीक पयशे करून हो प्रोजेक्ट करूंक सोदता. सो नाव वी हॅव अनकवर्ड द होल कॉन्स्पिरसी. सगळे फक्त जमनी विकपाक. एंड वी वील एक्सपोज दीस कॉन्स्पिरसी. हांव एकूच सांगूंक सोदतां, आयज तुमी सरकारान आसूं, तुमी केदे व्हडले मिनिस्टर आसूं, अ टायम वील कम यू कॅनॉट एस्केप. द जस्टीस वील बी गिवन नॉट ओन्ली बाय द पीपल बट बाय द कोर्ट्स ऑल्सो. तुमकां भितर वेचें पडटलें एक दीस. ही पळय कॉन्स्पिरसी केल्या फक्त पयशांच्या आशेन. क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी ऑफ मॅनिपुलेटींग. आयज कितले कोटी त्या फ्लायओवराचे कॅन गो डावन द ड्रेन. तुमी NOC घेवना. RTI डॉक्युमेंटा प्रमाणे नेवी सांगता तुमकां बाबा कसलो प्रोजेक्ट हाडटा तुमी, प्लीज अप्रोच अस, सीक NOC. बिकॉज NOC तर मागूंक वचत जाल्यार दे वील कम टू नो वॉट इज द प्रोजेक्ट. सो दे वर नॉट सिकींग NOC बिकॉज तांकां कोणाकूच सांगूंक नाका आशिल्लें की हो कितें प्रोजेक्ट पळय तो. But I have got an answer from Parliament by the Honorable Minister Shri Nitin Gadkari in black and white that we have taken care of all height restriction. Has he come? No. He has told in the Parliament what has been told from Goa. जेन्ना हांवें क्वेश्चन म्हणलें ताणें तें क्वेश्चन गोंयांत हाडलें. बाबा हें कितें क्वेश्चन विचारलें कॅल्क्युलेट करा. ताणें वी हॅव टेकन केअर ऑफ ऑल हायट रिस्ट्रिक्शन्स. दीस इज द आन्सर. दॅट मीन्स ताकाय फटयलो. टुडे आय कॅन मूव अ प्रिविलेज मोशन फॉर मिसलिडींग पार्लमेंट. बट कोणें मिसलीड केलें? ते गोंया कोण ऑफिशियल्स आसा पळय ते अंडर हूज इन्फ्लुएन्स
हू आर द मिनिस्टर्स हू फोर्स देम टू लाय? ते सांगतात हो पळय फ्लायओवर आसा तो खंय दाबोली एअरपोर्टा लागच्यान लोक भायर येतले ते फ्लायओवरा कडच्यान वेतले. पयलें आमकां कळून आयलें येस इट इज अ कोल कॉरिडॉर बिकॉज जेन्ना कनेक्टिविटी कंप्लीट जाली मोर्मुगांव जे आतां श्री नितीन गडकरी येवन ताणें आतां इनॉग्रेट केला, ट्रक्स डायरेक्ट कोलान घेवन भायर सरतले. दीस इज अ डायरेक्ट कॉरिडॉर तांकां ह्या फ्लायओवर. खंय वेतलो? वेर्ना. जे पळय लोक आमचे शेतकामती झगडटा की आमची खाजनां आमची शेतां लवतली डिस्ट्रॉय करनाका. इट इज कनेक्टेड, ऑल आर कनेक्टेड फॉर कोल, बट युजींग दॅट प्रिटेक्स की मोदी प्रधानमंत्री मोदीक सांगला आसतलें सर तुका कोल जाय न्ही अडानी हें करपाक आमी बांदता. एक्चुअली आयडिया वॉज बिल्ड दॅट फ्लायओवर टू सच एन हायट दॅट नो कमर्शियल एअरक्राफ्ट कॅन लँड. आमचे कडेन फोटोग्राफ आसा आनी त्या फोटोग्राफान दाखयता कशें ते लागीं येता. एब्सोल्युटली दे वॉन्ट टू स्टॉप दाबोलीम. एंड वन्स दाबोलीम एअरपोर्ट इज स्टॉप देन यू कॅन डू एनी टायप ऑफ कन्स्ट्रक्शन. जेन्ना गरीब लोकांची घरां बांदल्यान तांकां NOC ना म्हूण तुमी घरां मोडटात. बट इज फ्लायओवर एट सच अ हायट इट इज बीइंग बिल्ड. सो द गेम इज अप नाव. तुमगेर किती स्टेप्स आसतले? सध्या आय विल रेज दीस पर्टिक्युलर थिंग एंड आय विल ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर की तुजे हांगा मंत्रिमंडळ आसा ते कितें करता पळय. हाव पब्लीक मनी हॅज बीन वेस्टेड, हाव इट इज बीइंग मिसयूज्ड फॉर पर्सनल बेनिफीट. हे पळय आसा ह्यो जमनी विकल्या आनी व्हडले येतले बिल्डिंगा मेगा प्रोजेक्ट. तातूंत पयलें उदकूय आसचें ना आमकां. आयज आमकां कळून येता वाय यू आर ब्रिंगींग द तामनार प्रोजेक्ट. वी हॅव बीन टेलिंग बिकॉज टू meet the additional requirement of power supply because of mega project.